अयोध्या केशीचेर सर्वोच्च न्यायालयान निमणो शेनवारा दिलो निवाडो, गोंयकारांनी दिलो येवकार। नाफ्तान भरिल्ली बोट फुटली जाल्यार गोंयांक आपतकालीन स्थितीक दिवचे पडटले तोंड, पर्यावरणवाद्यांनी उक्तायली भिरांत। संजीवनी साखर कारखानो सुरू करप अशक्य, गोंयचो ऊस धाडटले भायर, म्हणटा सहकार मंत्री गोविंद गावडे। भारत फ्रांसाच्या इश्टागतीचो नवो अध्याय सुरू, इंडो फ्रांस गुंतवणूक परिशदेत मुख्यमंत्र्यान उक्तायले मत। येवकार, हांव सुशांत गावस, पळयात खबरो विस्तारान। फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन पडून आशिल्ल्या अयोध्या केशीचेर सर्वोच्च न्यायालयान निमणो शेनवारा निवाडो दिलो। 2.77 एकर जमीन राम मंदिर बांदपा खातीर दिवची जाल्यार मस्जिद बांदपा खातीर वेगळी 5 एकर जमीन दिवची, अशें न्यायालयान आपल्या निवाड्यात म्हटलां। ह्या निवाड्याचेर घेतिल्ल्यो ह्यो कांय प्रतिक्रिया। सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोय, शरद बाबडे, धनंजय चंद्रचूड, अशोक भूषण, ए अब्दुल नाझीर ह्या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापिठान हो निवाडो दिलो। सुमार 40 दीस चलिल्ले सुनावणे उपरांत घटनापिठान आपलो निर्णय दिलो। राम मंदिर ह्या विशयाचेर सुप्रीम कोर्टान जो आज वर्डिक्ट दिलो, आमी सगळ्यांनी म्हाका दिसता सुप्रीम कोर्टाचो वर्डिक्टाचो आदर राखपाक जाय। आनी सुप्रीम कोर्टान जो निर्णय दिल्लो आसा तो सगळ्या जाणांक मान्य आसा, आमी तो मान्य करून घेवपाक जाय। आनी म्हाका दिसता गोंयच्या तमाम सगळ्या जनतेनी, म्हणजे इरिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड, सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांक हो निर्णय मान्य आसा। सगळ्यांनी त्या निर्णयाचे स्वागत केल्लें आसा आनी खंयसरूच म्हणजे कसलोच तंटा भेदभाव न करता गोंयांत सगळ्या, हांव आज सकाळ पासून मॉनिटर करतालो, 144 कलम जरी लायिल्ले आसत तोच कन्सिडर करून आज शेनवार आसतना सुद्दां हांव हेडक्वॉर्टर्सान आशिल्लो। ऑलमोस्ट DGP, कलेक्टर साऊथ, कलेक्टर नॉर्थ ह्या सगळ्यांच्या ऑफिसा कडेन सकाळच्यान म्हाजें ऑफिस हांव स्वता कॉर्डिनेट करीत आशिल्लो, बट खंयसरूच अशा पद्दतीचो कसलेच इन्सिडंट जो आसा हो जावंक ना। त्या बद्दल हांव सगळ्या गोंयकारांचे आभार मानता आनी खरोखरूच तांच्यांनी ह्या निर्णयाचे, म्हणजे आमी जशें म्हणटा की आमी ह्या निर्णयाचें स्वागत केलां। ओके, खंयसरूच भेदभाव न दवरता, म्हणजे हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन हे सदोदीत सर्व धर्म समभाव म्हणून गोंयांत राविल्ले आसा। आज जो सुप्रीम कोर्टान जे वर्डिक्ट राम मंदिर अर्थातच अयोध्याचेर दिल्लें आसा, खरें म्हळ्यार सुप्रीम कोर्ट ही सर्वश्रेष्ठ न्याय देणारी संस्था जावन आसात, न्याय देवता जावन आसात। आनी जो निर्णय कितें दिल्लो आसा तो सराखोपर आसा आनी त्या खातीर हांव चड कांय उलयनासतना सुप्रीम कोर्टान निर्णय दिल्लो आसा ताजेर सबंद भारतीय जे आसात, खास करून आमी गोंयकार, आमी केन्नाच धर्माच्या विरुद्धान काम केलें ना आनी धर्माच्या हिता आड केन्ना आमी गेले ना। सगळे आमी भाव म्हणून आमी आज वावरत आसात। म्हजी समस्त गोमंतकीयांक आनी भारतीयांक एकूच मागणी आसा की हे जे सुप्रीम कोर्टाचे वर्डिक्ट जे आसा ते आमी मानून घेवन आमचे भितरले मतभेद जे आसात ते विसरून जो निर्णय राम मंदिरा खातीर जमीन आनी उरलेली जमीन जी आसा ती मस्जिद करपा खातीर दिवपा खातीर तो जाल्लो आसा ताजे आमी मान्य करुया आनी आमी भारतीय म्हणून कसलेच धार्मीक तेडा आमी वयर काडिनासतना आमी शांतता पाळुया, इतलेच खातीर हे खातीर हांव मागतां। वेलकम with thanks to the Supreme Court. He has given good decisions. He maintained communal harmony between Hindus and Muslims. Whatever decision they have given, we agree. We salute the Supreme Court because it is the supreme body in our India. We appeal all the community people to maintain communal harmony, especially in India, particularly in Goa, and our Goan peoples are maintaining communal harmony among all the 3 communities, Hindu, Muslim, and Christian, and we assure you that from our side, from our community, we assure the government that we will help to upliftment of Goa and जन्मभूमीच्या बाबतीत जो निर्णय झालो ताजें देशभर आणि सबंद जगात कोट्यांनी लोक जे आसात हे स्वागत करताले, तसो हांवूय स्वागत करता। ह्या देवळा खातीर
तें बाकीच्या देवळा भशेन देवूळ न्हय. ही प्रभू श्रीराम हो आमचो राष्ट्रपुरुश भारताचो आनी ही ताची जन्मभूमी. कॅथलीक पंथाची, मुस्लीम पंथाची जन्मभूमी तांच्या प्रॉफेटांची जी आसा ही जशी पवित्र आसता आनी युनीक आसता तशाच प्रकारच्या रामाची जन्मभूमी आमच्या देशांतली ही आमकां युनीक आशिल्ली आनी खूब म्हत्वाची आशिल्ली. आनी त्या दृश्टींतल्यान केवळ देवळ बांदप इतलोच विशय नाशिल्लो, ह्या देशाची राष्ट्रीयता सिद्ध करपाचो तो विशय आशिल्लो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या 5 जुईजांनी आज जो एकमतान निर्णय दिला अयोध्या राम जन्मभूमीचेर, ताचें आमी स्वागत करता. गोंयचो आम आदमी पक्ष ह्या निर्णयाचें पुरायपणान स्वागत करता आनी हो निर्णय चलणुकेन हाडटना शांतीकायेन वापर जातलो अशी आस्त बाळगिता. त्याच परीन हो इतल्या वर्सांचो पोन्नो वाद आतां सोंपलो म्हणून आमी खोशी परगटायता. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया, फोंडेच्यान कृष्णा नायक आणि मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. दोना पावलाच्या दर्यांत आडखून पडिल्ली नुशी नलिनी ही नाफ्तान भरिल्ली बोट फुटली जाल्यार गोंयांक आपतकालीन स्थितीक तोंड दिवचें पडटलें अशी भिरांत पर्यावरणवाद्यांनी उक्तायल्या. बोटींतल्यान नाफ्ता वा डिझेलाची गळती जावपाची शक्यताय नाशिल्ल्याचें सरकारान म्हणिल्लें, पूण MPT म्हणटा बोटीच्या सकयल्ल्या भागांतल्यान नाफ्ताची गळती जावपाक शकता. हायड्रॉलिक पंप लावन नुशी नलिनी बोटींतलो नाफ्ता काडपाचो यत्न फेल गेल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान मान्य केलें. बोटींतल्यान नाफ्ताची गळती जावची न्हय हे खातीर आवश्यक जतनाय घेतिल्ल्याचेंय ताणें सांगिल्लें. आता ही जी बोट आसा नाफ्ताची, ती बोट ब्रेक करता आसतना कांय गजाली ज्यो आसा त्यो सरकारान ध्यानान घेवपाक जाय. एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट जो आसा म्हणजे पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन जे आसा हें करप गरजेचें आसा आनी तो सल्लो घेवनूच ही जी बोट आसा ती बोट तोडपाचें काम जावपाक जाय. नाजाल्यार कितें जातलें की हो जो नाफ्ता आसा तो नाफ्ता एक व्हडलें संकट जावन, एक अरिश्ट जावन आमच्या गोंयच्या समुद्राचेर, ह्या परिसरांत रावपी लोकांचेर तेचे परिणाम जावंक येता. मार्मागोवा पोर्ट ट्रस्ट आसूं किंवा हेर ज्यो ह्या संदर्भान जहाजां जी आसा ती हाताळणीचें काम करता, ह्या सगळ्यांक सरकारान कडक सूचना दिवपाक जाय. नाजाल्यार मागीर हें सदांचेंच जातालें आनी आमच्या मानगुटीचेर हें भूत जें आसा हें बसतालें आनी तेतूंतल्यान आमच्या समाजाक तेची दुश्परिणाम आसा ते भोगचे पडटाले. ह्या विशयाचेर आमी कॅप्टन ऑफ पोर्ट अँड शिपींग मिनिस्ट्री हाच्याशी संपर्कान आसा, होम मिनिस्टर केंद्रांतले हांच्याशी संपर्कान आसा आनी पुराय पयलीं आमचो नाफ्ता खाली करपाचो हांगासल्या लेवलाचेर जो प्रयोग आशिल्लो तो थोडोसो फेलियर गेलो, त्या बद्दल आमी दिलगिरी व्यक्त करता. बट खंयसरूच आमकां मात सुद्दां रिस्क घेवपाची नाशिल्ली म्हणून प्रोफेशनल साल्वेजर्स टू अपॉयंट करपा खातीर जे कोटेशन्स म्हणजे DG शिपिंगाच्या अंतर्गत जी 5 जाणांची कमिटी घातल्या ती कमिटी पुराय तेजेर मॉनिटर करून आसा आनी 5 जाणांच्या कमिटीच्या अंतर्गत 2 जाणांनी ऑलरेडी आपले कोटेशन्स जे आसा हे सबमीट केला. आमकां नाफ्ता थंयसरलो हालोवप, थंयसरलो खाली करून शिपीन घालप, दॅट इज द प्रायोरिटी. ताजेर इन्क्वायरी शुअर शॉट जातली, तितून हांव डिनाय करिना, हांव परत सांगता. बट आमचेर आत्तां जे नाफ्ताचें संकट आसा तें काडप हेका प्रायोरिटी आसा. इन्क्वायरी कशी आयली, कितें आयली हेची डिटेलान आमी वतले. बोटींतल्या नाफ्ताची कसलीच लिकेज जावची न्हय हाची जतनाय घेवपा खातीर बोटी देगेक कशे तरेन बूम घाल्यात ते दाखोवन दिवपा खातीर लोबोन पत्रकारां खातीर खास बोट ट्रीप दवरिल्ली. ह्या वेळार बंदर कप्तान खात्याचो कप्तान जेम्स ब्रागांजा आनी मंत्री मायकल लोबोय पत्रकारां वांगडा गेल्ले. There is no oil spill physically seen in the first 5 days also when we were monitoring this vessel. MPT cho tugboats yellow, they were right around this vessel. There was no oil spill. So practically we have to only unload the naphtha from this ship to the next ship which will be coming. Naphtha tanks, there is no problem. They had gone inside and checked it. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया, यशवंत परब आणि दिवचलच्यान खबराकार महेश गोवेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. जमीन विकती घेवपाचो वेव्हार पुरायपणान पारदर्शक आसा, तातूंत कसलोच घोळ ना. जमनीच्या ह्या वेव्हारात आपूण आपल्या बँक खात्यांतल्यान पयशे फारीक केल्यात.
तशेंच ही जमीन 21,000 चौखंड मीटर आशिल्ल्याचें सांगून मुख्यमंत्र्यान आपल्या वेले आरोप भायर आयले. मुख्यमंत्र्यान खंय दोडामार्गांतल्या तळेखोल हांगा 1,20,00,000 चौखंड मीटर जमीन घेतिल्ल्याचो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केलो. त्या आरोपाक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. हांव क्लियर कट सांगता, म्हाका जर चोरून कितें करपाचें आशिल्लें न्ही रे जाल्यार हांव म्हज्या नांवार घेवचो नाशिल्लो. इट इज अ ऑफिशियल डील. हांवें 21,000 स्क्वेअर मिटर जागा इंडस्ट्रियल प्लॉट फॉर माय बिझनेस पर्पज ओन. हांव मुख्यमंत्री जरी जालो जाल्यार स्वता बिझनेस करपाक शकता. हांवें स्वता म्हणजे म्हाज्या एकाउंटा वयल्यान आजुनूय पयशे ट्रान्सफर केले म्हणल्यार पण हांवें स्वता घेतलेले आसा. म्हाका खंयच भिवपाची गरज ना, कारण हांव स्वता बिझनेस करूं शकना. इट इज अ इंडस्ट्रियल आनी एग्रीकल्चर अशा दोन तरेचो 21,000 स्क्वेअर मिटर जे ते मोठ्या प्रमाणात जे सांगतात ती सगळी फटींगपणां आसा. त्या खातीर आनी दोडामार्ग मठ जावं हांगासर कांयच संबंध ना. हे क्लियर कट आसा. विरोधकांक आरोप करपा खातीर कितें शेवटी कांयच ना म्हटल्या उपरांत ते मेळ्ळें. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. संजीवनी साखर कारखानो ह्या वर्सा तरी सुरू करप शक्य ना. ताका लागून शेतकारांचो ऊस राज्या भायल्या कारखान्यांत धाडपा खातीर निविदा काडल्या अशें सहकार मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. कोणाक आंदोलन करपाचें आसा तांणी करचें. आंदोलनाची भाशा ताचे कडेन करची न्ही अशें म्हणून आंदोलनाची शिटकावणी दिल्ल्या शेतकारांक मंत्री गावडेन प्रति आव्हानय दिलें. आनी तांकां सांगलां अंदूच्या सिजनाक भितर हांव तो शुगर सहकारी साखर कारखानो सुरू करपाक शकपाना, बट तुमी कांय भिवपाची गरज ना. तुमचो जो शुगर केन जो आसा तो आमी सगळ्यांत लागीं जी शुगर फॅक्टरी आहा कर्नाटक म्हणू नाका किंवा महाराष्ट्र म्हणू नाका ताका आमी तुमचे शुगर केन आमी थंय दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी त्या संदर्भान म्हाका दिसता ऑलरेडी 31 ऑक्टोबराक आमी ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटराक आमी टेंडर फ्लोट करपा खातीर डायरेक्शन्स दिल्ले आसा आनी टेंडर हॅज ऑल्सो बीन फ्लोटेड. तांच्यांनी म्हाका सांगिल्लें आशिल्लें की शेतकारांनी की 15 ते 20 किंवा 20 ते 25 तारखेक भितर ते ऊस कापपाक सुरू करतले. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका दिसता आमी त्या डेटी कडेन आमी सारके आसा. आनी तांकां चॅलेंजूय केल्लें आहा. खंयचे शेतकाराक कोणाक आंदोलन करपाक जर आहा जाल्यार तुमी आंदोलन करचें आनी तुमची कापस्ताद. आंदोलनाची भाशा ह्या मनशा कडेन तरी कोणीनूच उलयची न्ही. आंदोलन म्हळ्यार कितें तें गोविंद गावडेक खबर आहा. आनी खंयचो आमदार जावं तो केदो व्हडलो मंत्री जावन घेवचो. आंदोलनाची भाशा म्हजे कडेन कोणूच उलोवं नाका. हांव तांकां चॅलेंज करता तांणी करचें आंदोलन आनी आंदोलन कितें म्हणचे पयलीं तें अनुभवचें. भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव घेवन कांय लोकांनी शेतकारांक फटयलें. ताचे भायर तांणी कांयच केलें ना अशें मंत्री गोविंद गावडेन म्हटलें. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव घेवन हे फक्त शेतकारांक तेंच्यांनी लुटले. तेंचे मुखार झोळी पसून फक्त आपली पोळी भाजून घेतली आसा. हेजे पली कडेन कांयच ना. जाल्यार दाखोवन दिया कितें केलं ह्या लोकांनी गोंयांत. रस्ते पळय कितले वर्सांच जाली सरकारान भितर आहा. रस्त्याची दुर्दर्शा कितें जाला ती पळयात. लज दिसता आमी केन्ना भायर वता आसतना पर्यटक आमकां प्रश्न करतात गोंयचें इन्फ्रास्ट्रक्चर खंय आहा काय म्हणून. आयज जर आमी पर्यटकाक दृश्टिकोनाच्यान जर लक्ष धरून न्ही जाल्यार खूब ताण येवपाक शकता. ह्याचेर उलोवपाक जाय न्ही. हें आज दीपक पावसकार हो PWDचो मंत्री आत्ता जाल्लो आसा. तेजें फळ तो सगळें आपल्या माथ्याचेर घेवन बसलेलो आसा. तो एक सादो मनीस आहा. पण हें जावपा खातीर कारणां कितें आहात पयलीं हें सोदून आनी पत्रकारांची जी जबाबदारी आसा हें तुमी करपाची गरज आसा. कोण तरी पत्रकार परिशद घेता आनी पत्रकार जर तांकां प्रश्नूच जर करना जाल्यार कांय अर्थ ना. बरोबर न्ही. कारण ह्यो दोन गोश्टी दोन डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी PWD डिपार्टमेंट इज अ फोकस पॉयंट ऑफ द गव्हर्मेंट. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळयात उरिल्ल्यो खबरो. नीज गोंयकार रिव्होल्युशनरी फ्रंटान कांय सरकारी अनुदानीत शाळां आड पुलिशेंत कागाळ केल्या. ह्यो शाळा खंय विद्यार्थ्यां कडल्यान बेकायदेशीरपणान पयशे घेतात अशें तांचें म्हणणें. वेगवेगळ्या कारणां खातीर ह्यो शाळा विद्यार्थ्यां कडल्यान पयशे घेतात अश्यो कागाळी घेवन कांय विद्यार्थ्यांचे आवय बापूय नीज गोंयकार रिव्होल्युशनरी फ्रंटा कडेन आयिल्ले. हातूंत शाळा बांदपा खातीर पयशे, प्रिटॅक्स्ट, टर्म फी, ट्रान्सफर फी, शाळेच्यो लॉटरी विकत्यो घेवपाची सक्त, तियात्र तिकीट आनी हेर गजालींचो आस्पाव आसा. नीज गोंयकार हे चायल्ड सेक्युरिटीचे आनी सेफ्टीचेरूय आमी इशू काडटले तेतून फुडें. आनी तिका व्हरोन आमी चिंतले आमचे की सेफ्टी कशी आसपाक जाय स्कुलाची आनी सेक्युरिटी भुरग्यांची कशी आसपाक जाय. आतां जी न्यू डायरेक्टर जाल्ली आसा IAS ऑफिसर वंदना राव तेणें एक सर्क्युलर इशू केल्लो आसा आनी ह्या सर्क्युलरा प्रमाणे जितली गव्हर्मेंट एडीड स्कुलां आसा तांकां
लिगल फी जितली आसा तेंची ती आपले कॅलेंडराचेर आनी नोटीस बोर्डाचेर एट द बिगिनींग ऑफ एकेडमीक इयर तेणी मारची पडटली आनी ती फी सुमार 180 रुपीज इतली कमी अशी फीज आसा ती. पूण जी स्कुलां फाटीं जी गव्हर्मेंट एडीड स्कुलां आसा ही 3,500, 5,000, 10,000 अशी उखलताली भुरग्यां कडल्यान आनी हेजे रिसिप्ट दिनाशिल्ले. ही फी क्लास टिचर घेताली आनी जो पळय फी दिना तेजो रिपोर्ट कार्ड दामून धरताले, दिनाशिल्ले. म्हणून एक वटेन पेरंट्स हे एक ब्लॅकमेल कशें जाताले आनी ते फी तांकां दिवची पडटाली. आनी दुसरी गजाल अशी जाताली की पेरंट्स कोणूच फुडें सरनाशिल्ले कंप्लेन करपाक, कित्याक मागीर भुरग्याक फेल करूं शकता स्कूल. सो हो सदां भंय आसतालो. सो दुसरो पॉयंट जो आसा तितून क्लियरली बरयल्लें आसा की सगळे स्कुलांनी आपलो जो मेन बोर्ड सायन बोर्ड आसा जो स्कुलाच्या नांवाचो तेजेर तेणी क्लियरली बरोवपाक जाय की इट इज अ गव्हर्मेंट एडीड स्कूल आनी फ्री एज्युकेशन म्हणून. सो दॅट जो पेरंट पयलीं जे ऑलरेडी आसा आनी जे न्यू आतां स्टुडंट जॉयन जातले हांकां पयलींच कळपाक जाय की इट इज नॉट अ प्रायवेट स्कूल, इट इज अ गव्हर्मेंट एडीड स्कूल रन बाय दी गव्हर्मेंट फंड्स. आनी तिसरी गोश्ट जी सांगल्या तेणी ती म्हणजे हे जो पॉयंट आसात हे सगळे आमी करतले म्हणून एक एफिडेविट तांकां फायल करपाक लायला. चडशी गोंयान गोवा स्टेटान 60%, 70% एडीड स्कूल आसलेली आनी एडीड स्कूल जी आसा पळय ती सगळी खंयच्या ना खंयच्या नांवान भुरग्यां कडल्यान पेरंट्सां कडल्यान पयशे घेताली. बेंच सारके करपाक खंयचे आनी कितें मेंटेनन्साक हेच्या नांवान पयशे उखलताली आनी फी 2,000, 3,000 एक भुरग्या कडल्यान वर्साक उखलाप. आतां ते अशें जातालें ते खंयसर वयता पळय पयशे ते कोणाक खबर आसनासली आनी हे गव्हर्मेंट डायरेक्टरा कडल्यानूय पयशे घेताले काम करपाक आनी दाखयताले पेरंट्सां कडल्यान आमी हें रिपेर केलें सगळें केलें अशें ह्यो गोश्टी दाखयताले. लास्टाक गव्हर्मेंटाचें नांव लिखतालें तितून. गव्हर्मेंट कांय करना अशें जातालें की आमीच पयशे मोडटा अशें पेरंट्सांक दिसतालें, आमीच पयशे मोडटा आनी आमीच हे मेंटेनन्स हे सगळे स्कुलांचे आमीच पळयता. पूण हेजेर आमकां तितून कळ्ळें की खंय तरी हे रिसिप्टूय दिना कांय दिना स्कुलां चडशीं. तेन्ना सगळे कडल्यान आमकां कळ्ळें की हे हितून कितें तरी घोटाळो आसा खंय तरी. पूण ताका लागून आमी एक हें काडलें, पयलें सर्कुलर पयलो तेंचो खंयची खंयची एडीड स्कुलां आहा ती आनी सगळीं आपल्याक प्रायवेट दाखयतालीं आमी स्कुलां आमी प्रायवेट कशी दाखयतालीं. तेन्ना तेंचेर बोर्डूय नासलो कांय नासलें की एडीड स्कूल फ्री एज्युकेशन बीन तसलें कांय नासलें. कित्याक 2009 हें चालू जालें आनी आमकां थंय 12-13 हें कळपाक लागलें सगळें. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. भारत आणि फ्रान्साचे खूप लागींचे संबंध आसात. हे इंडो फ्रान्स गुंतवणूक परिशदेत सहभागी जाल्ल्या फ्रान्साच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या सहभागावयल्यान दिसून येता अशें मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगले. शुक्रारा जाल्ले इंडो फ्रान्स गुंतवणूक परिशदेत मुख्यमंत्री उलयतालो. इंडो फ्रान्स चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीन भारतीय उद्देगीक महासंघ आणि गोवा चेंबर्स ऑफ कॉमर्साच्या जोडपालवान ही परिशद घडोवन हाडली. भारत आणि फ्रान्साच्या प्रतिनिधी मदीं गुंतवणूक करपा खातीर उत्सुकतायेच्या पत्रांचेय दिवप घेवप जाले. ह्या वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, फ्रान्साची कॉन्सूल जनरल सोनिया बाबरी आणि हेर अधिकारी हाजर आशिल्ले. So many MNCs from France present shows the deep bonds that the France and India have. In October, our defense minister accepted the firefighter jet from Rafale. In August, in Paris, the PM Narendra Modi said, 21st century will talk of infra. I would like to say that for me, it is in plus fra, and which means the alliance between in means India, fra means France. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.